बायलांची कितें आसा न्ही नाराजगी व्यक्त आसा तेंचे म्हणणें कितें आसा म्हाका एक सरपंचान फोन केलो मॅडम म्हणपा लागली आपूण सरपंच आसलेली म्हणपा लागली एका वर्साक लागून जेन्ना आपूण सरपंच आसलेली तेन्ना म्हणपा लागली आपल्याक डेप्युटी सरपंच पळय आसा तेणें 6-7 एका वर्साच्या हितून 6-7 म्हयने आपल्याक लिवेर वचपाक लायले म्हणजे 2 म्हयने आपूण बसले की परत आपल्याक लिवेक वचूंक लायतालो परत 1 म्हयनो आपूण बसले की परत आपल्याक लिवे आनी तो डेप्युटी सरपंच पळय आसलेलो तोच थंय दादागिरी करून सगळीं कामां नाटकां ती करतालो आनी हेका लागून आमकां खूब त्रास जातालो आमी म्हणपा लागलो ज्या रिती प्रमाणे आरक्षण जालें आपणाक आमकां म्हणपा लागलो मान मेळटा ते खुर्चेर बसपाक जाय एज ए सरपंच अशें म्हणून जाल्यार त्या रितीने आमकां वागपाक आमकां लोक वागयनात म्हणपा लागलो बायलांक आरक्षण घेतलें म्हणून व्हडलें जेत सरकार मारतात खरें पण त्या पद्दतीन बायलां कडेन सरकाराचें लक्षच आसना वयल्यान जर कोणी कंप्लेन केली सुद्दां जाल्यार तेजेरूय लक्ष दवरिना तुमचे तुमचे तुमी मिटोवन घे अशें म्हणटा दुसरें आमचें आसा आमचे म्हणजे गोंयचे एकूच अपुर्बायचें पुलीस स्टेशन वुमन पुलीस स्टेशन त्या पुलीस स्टेशनाक तुमी आतां पळया बायलांक लागून म्हणून तुमी एक पुलीस स्टेशन केलां थंय पळय जाल्यार ती PI पळय आसा ती एकटीच आहा आनी ताका केन्नाय विचारली PSI खंय PSI ना लिवेर गेल्या कोण आनी गेल्या हवालदार न्हय थंय ASI न्हय थंय सगळ्या वटेन बायलांक लागून कितें आसता पळय ते कमी प्रमाणानूच सरकारा कडसून मेळ्ळें जाता आनी हेका लागून बायलांक पळय कितें आरक्षण केलें जावं बायलांक लागून आमी अशें केलें म्हणटा बायलां पर्यंत जी हें आसा पळय घटसाण ती बायलां पर्यंत मेळना थोडीच बायलां आसा ती हेका लागून फुडें सरून कितें तरी करता आमची रिक्वेस्ट आसा की ती वुमन पुलीस स्टेशन एकूच अपुर्बाय आसल्या कारणान तिका खरें म्हणजे जाल्यार तिका ज्या रितीन हांगा केशी येता बायलांचे सबंद दिसात कोणाची घोव बायलांची झगडी आसता कोणाची रेप आसता कोणाक आनी कितें आसता मॉलेस्ट सगळ्यो ह्यो गजाली आसता थंय पुलीस स्टेशनाचो स्ट्रेंथ आसपाक चड गरज आसा सरकारान दुसरी गजाल आसा वुमन कमिशन म्हणून बायलांक लागून हे कंप्लेनी बी आसा ती बायलांनी थंय वचपाची म्हणून पण फक्त सरकारान आतां काय न्हू म्हटल्यार कितले म्हयने जाले 6-7 म्हयने तरी जाले चेअरपर्सन बसयल्या चेअरपर्सनाची खंयच जाग ना खंय तरी एक कोणी तरी मेळटलें एकूच कितें आन्सर करता आनी ती वोगी रावता तिका बाकीचो स्टाफ मेंबर पळय दिवंक जाय आसलो तो तिका मेंबर दिवना कित्याक तिका मेंबर दिना आनी कित्याक लागून बायलांची केशी त्यो तशें करून बंद पडटा म्हणून बायलांचें आरक्षण म्हणटा तुमी पूण आरक्षण म्हणून फक्त एसेंब्लीन म्हणजे संसदान फक्त तमाशा का कितें अशें खुबश्या बायलांक दिसता आमकां जे बेनिफीट बायलांक मेळपाक जाय ते आमकां मेळना जेंची नाराजगी सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार वुमन कमिशनाची पळय हें आसा बाकीचे मेंबर्स आहा ते तांकां घालूंक जाय ते दिना आनी बायलांक खरेंच जर आरक्षण आसा जाल्यार तेंचेर त्या सरपंचाचेर ती काम बरी करता आसतना सुद्दां डेप्युटी जर थंय चुमटे काडटा जाय तेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा आतां आमच्या हितून BJPचे पळय महिला मोर्चा आसा ती काय अजून सरकारान हें कितें केलां तें बरें केलां म्हणटा पण तांकां सुद्दां जरी महिला मोर्चा कोणी कंप्लेन सुद्दां दिली जाल्यार ती सुद्दां तेतून लक्ष घालिना आमची रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की ह्या सगळ्या गजालीन आरक्षण जर तुमी खरेंच बायलांक लागून जर करता आनी आमी बायलांक लागून हें वावरता म्हणून जर म्हणटा आनी बायलां प्रत्येक फावटी चडांत चड वोटींग आसता ती बायलांचें आसता खंय कितें मिटींग आसा जाल्यार तीच बायलां आसता बोवाळ कितें जालो तर ते बायलांचो आसता जाल्यार बायलांक बेनिफीट जर सरकार दिता जाय जाल्यार तेजेर खरीच चवकशी जावपाक जाय खरेंच तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय आनी तरच ते आरक्षणाचो तेजो उपयोग जातलो अशें आमकां दिसता आरक्षण म्हणटा ते कितें दिसता की एक गाजर दाखयतात बायलांक आनी हय तशेंच जाता न्ही आतां पळय सरपंचान म्हाका एका गांवांतली सरपंच आसा तिका 1 वर्स तिका म्हणजे 4 जाणां आसलेलीं खंय ताका लागून सांगलेलें खंय 1 वर्स तुमकां आपूण दिता अशें म्हणून तेंच्या आमदारान सांगलेलें खंय आमदारा कडेन कंप्लेन करून सुद्दां तो डेप्युटी सरपंच हे तुमकां काय कळना तूं वच गो 1 म्हयन्याचे लिवे असो म्हणून तिका धांवडयतालो खंय आनी तोच आपुणूच ती गेल्या उपरांत हेड ओवर कोणा कडेन जाता डेप्युटी सरपंचा कडेन जाता आनी अशें करून डेप्युटी सरपंच सगळें म्हणजे तो दादलो तो सगळें आपूण हँड ओवर करता ते सगळें सोडा म्हाजें सांगता तूं हांव जेन्ना चेअरपर्सन टॉस जिखून येयले जाल्यार खुबश्या लोकांनी खंय तरी तांकां खटकले तारा खंय तरी बरें काम करतले पूण म्हाका 13 दीस भितर देवळयले तेच पळया न्हू तुमी हें अशें राजकारण आसा बायलांक आरक्षण दिता म्हणून छाती फुलोवन आमी महिलांक लागून हें करता आनी इंडिया फर्स्ट हें सेकेंड हें अशें म्हणून झेत मारता पळय हितून कांय ना जी काम करता पळय जी खरीच कपासता तांकां वयर सरूंक दिना ताका चेपोवन दवरपाचें काम
हे जाता आरक्षण बिरक्षण ही सगळी फटींगपणां. आनी दुसरी गजाल आनी एक ते बायलेन सांगलें म्हाका की आमदाराची बायल जर सरपंच म्हणून बसत तिका 5 वर्सां कोण देंवयना अशेंय जाता म्हणून सांगलें. आनी आमी सादारण लोक आमकां जर खंय बसयता जाल्यार हे अशे डेप्युटी आहा ते आमकां अशें सतयता आनी आमदारा कडेन जर वचून मागणें केलें आमदार कांय एक्शन घेना. आणि मॅडम तुम्ही आता म्हटले की महिला पोलीस स्टेशन एकूच आहे पण त्याच्या वांगडा पिंक फोर्स बी असतात ना. पिंक फोर्स कितें आसा पिंक फोर्स अशें भोंवन रस्त्यार खंय गोबायलां झगडटा जाल्यार तांकां उखलून हाडटा. थंय केशी आहा ते पिंक फोर्स करता ना करिना. थंयसर पेपर वर्क आसा तो पिंक फोर्स करता ना. मेडिकलाक व्हरपाची पिंक फोर्स करतले. खुबशे फावटी तांकां गाडी ना जाल्यार पिंक फोर्साची गाडी आपयतात ते ना न्ही. ती पिंक फोर्साचो हवालदार बसता आनी एक एसआय बसतलो आनी कांय ना. तेंचें काम कांय ना. तेंच्यांनी फक्त पिंक फोर्स म्हणजे भोंवपाचे सगळे जशें ती रोबोटाची गाडी आसता पळय सेम इट इज. कोणाचे सिनियर सिटीजनाची घरा कडेन झगडी जाली तिका मारता बिरता जाल्यार त्या पिंक फोर्सान पळोवपाचें. बाकीचें काय पिंक फोर्साक तितलो पावर ना. महिला पुलीस स्टेशन एकूच मनोहर पर्रीकारान हें केल्लें. आमचे मागणें आसलेले की सावथाकूय एक आसचें आनी नॉर्थाक. सावथाक आसा वुमन पुलीस स्टेशन पण गोबालांचे जाल्यार दोगांय पार्टीक बसयता कावन्सिलींग करता सोडून दिता समजयता. आनी म्हणल्यार हितून रिक्रुटमेंट जावपाची गरज आसा खूब गरज आसा. आरक्षण जर तुमी खरेंच मनपूर्वक जर तुमी बायलांक कितें दिता जाल्यार हितून आरक्षण तशें जावपाक जाय. येस हे पळय ह्या बायलांक आमी अशें केलां आनी ह्या बायलेक लागून आमी इतलो हें करता.